स्वामी विवेकानंद जाणे जगात आपले एक स्थान निर्माण केलें आनी ते निर्माण करतना भारताक एक उच्च स्तराचेर पावयले ते स्वामी विवेकानंदाच्या पुण्यतिथी हांव तांकां आदरांजली व्यक्त करता आनी आमी म्हणटा की ते यंग जनरेशनाचे सिंबॉल जावन आसा सो यंग जनरेशनान स्वामी विवेकानंदा पासून खुबशें कितें शिकपाची गरज आसा तें तांणी तरणाट्यांनी शिकचें आनी तातूंतल्यान बोध घेवन देशा खातीर कितें करपाक शकता हें तांणी पळोवचें अशी म्हजी सगळ्या तरणाट्यांक विनंती. खरें म्हणल्यार आमी तांचे विचार खरें म्हणल्यार प्रॅक्टिकली आमी आमचे वापरान हाडपाक जाय. आय फॉलो दॅट. तांचो म्हाका एक सादो कोट तुमकां सांगता. एवरीथींग कॅन बी सॅक्रिफायड फॉर द ट्रूथ बट ट्रूथ कॅनॉट बी सॅक्रिफायड फॉर एनीथींग. केदी विचार पळय तांचे केन्ना हे आतांचे न्ही त्या वेळाचेर सगळें बरेंच आशिल्लें तेन्ना पसून तांकां फुडले येणारे पिढीची जाण आशिल्ली कितें जातलें अशे खुबशे लोक आसात तांचे महान व्यक्ती आनी तांचे विचार सदांच आमी सगळ्यो गोश्टी म्हणटात आमी पद म्हणटात 10 मिनटां पूण एक 5 मिनटां तांचे विचार जर आमी डेली म्हणत लागले जाल्यार ते आचरणान येतले. अश्यो ह्यो व्यक्ती आसा आमकां हांगा ते केंद्र दिल्ले आसात ताजें रुपांतर जावपाक लागून आमी हांगा करतात कित्याक तें काम चालू आसा आनी रोखडेंच थंय परमनंट केंद्र थंय जातलें. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी अप्रुवल दिल्लें आसा. फक्त आमी ती केंद्र करून रवींद्र भवनची जबाबदारी सोंपना. त्या केंद्रान कोण येवचें भुरग्यांची स्पेशली तांकां हांगा कशें हाडचें आनी हे विचार तांचे कडेन कशे पावोवचे. सो आमी इवन थंय ऑडियो विज्युअल लायब्ररी पसून करपाचें की बाबा भुरग्यांची 10 भुरग्यांची 20 भुरग्यांची बॅच हाडप तांकां ते पळोवपाक लावप कळ्ळें. ताजे नंतर ताजो भाग स्कुला कडेन पावता. स्कुलान ताजेर कितें करपाचें आतां ते पयलीं गेले विसरले पूण डेली ते जशें आमी आमचें राष्ट्रगीत म्हणटा तशेंच बरे विचार पयलीं म्हणटाले स्कुलांनी आतां करता जाल्यार नकळो. आमी आतां एकूच आय टेक ए ओथ म्हणून ते सदांच तेच म्हणटात मागीर ते भुरगे म्हणना थोडे. सो तातूंत बदल करपाक जाय. प्रत्येक वेळा वेगळे जे व्हडले महान व्यक्ती जावन गेल्यात तांचे जे विचाराचे कोट आसात ते डेली तांचे कडेन म्हणून घेवपाक जाय. सो ह्यो अश्यो खुबश्यो जबाबदारी आयच्या आमच्या सगळ्या लोकां कडेन आसा सगळे सिनियरा कडेन आसा कित्याक नवी पिढी आतां वयर सरता. सो मदलो पिरियड वायट आसतलोच तेन्ना आमकां सांबाळपाक जाय. पूण आतां जी पळय नवीन ल्हान भुरग्यांची पिरियड जी आतां 5 वर्सांची 10 वर्सांची 15 वर्सां भुरगीं आसा तांकां ह्या हाजेर दवरप हें खूब खूब म्हत्वाचें आसा देशाच्या प्रगती खातीर. परत एकदां तुमचे सगळे धन्यवाद म्हणटा तुमी हांगा आयले म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. निमित्यान आमी आज हांगा मेळटात. 124वी तांची पुण्यतिथी आसा आनी तांचो जल्म तुमकां सगळें सविस्तर आमच्या पूनमबाईन सांगलाच. 1863 12 जानेवारीक तांचो जल्म कलकत्तान जालो. तांचे पुर्वाश्रमीचें नांव आशिल्लें नरेंद्रनाथ दत्त आनी ताजे नंतर तांकां रामकृष्ण परमहंसान तांकां दिक्षा दिवन तांचें नांव जालें स्वामी विवेकानंद. आज आमी 124वी तांची पुण्यतिथी निमित्तान याद करतना तांणी जो जगाक एक आध्यात्मीक संदेश दिलो एक विचाराचो संदेश दिलो आनी एक शिकागो हांगा जाल्ल्या अमेरिकेंतल्या शिकागो हांगा जाल्ल्या धर्म परिशदेन तांणी एकूच असो मंत्र तो आज सगळेच जगावयले सगळे लोक आज याद करतात. माय डियर सिस्टर्स अँड ब्रदर्स म्हणून. ही खरी एक मोठी अमेरिकेच्या लोकांनी किंवा युरोपियन लोकांनी अशी केन्नाच अपेक्षा धरली नाशिल्ली की हो गुरू आमकां भाव आनी भयण मानतलो म्हणून. आनी हो जो संदेश जगभर प्रसिद्ध जालो. ताणें आनी एक कोट दिल्लो आमकां सगळ्या युवाक. आज जगाचेर जर सगळे जर नजर मारली जाल्यार आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा भारत जो आसा इंडिया जी आसा ताजी तरुणाई आसा तरुणाईचो हो देश आसा अशें खंयच्याच जगाच्या खंयच्याच देशान ना. आनीक ताजी जर आमकां हें करतले जाल्यार ताणें संदेश दिल्लो तो अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील यू रीच द गोल अशें ताणें एक मंत्र दिल्लो. त्या मंत्राची आज आमी खरी जतन करप त्याची याद करप हे आमचे व्हडले कार्य जातलें
आनी तीच तांकां श्रद्धांजली ठरतली अशी म्हाका आशा आसा. आज ह्या सुवाळ्याचेर आमी तांकां सगळ्या रवींद्र भवनाच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां मनपूर्वक आमी हांगा तांकां श्रद्धांजली ओंपतात. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.